म्हज्या तरी घशांत 50 ग्रॅम तरी धुल्लो आसूंक जाय। जे रुंदीकरण घातलेलें ते रुंदीकरण तितल्याच पर्यंत आसा, त्याच्या फुडें परत दिसना। त्याच्या फाटल्यान म्हणजे प्रत्येक गोष्टीक आमदारान हो देठ रावचोच पडटा। म्हणजे 30 MLD प्लांट म्हज्या वेळचो, आतां तेजे खंय तरी पायपलायन कुडक्यांनी घालतात। अरे पायपलायन घालतले जाल्यार एका लायनीन घालीत तरी हे। आतां म्हजें घर ते हांगा हांव आतां बसला थंय एक 2 किलोमिटराचें अंतर, 3-4 फावटी एक स्पॅन करून गेले आनी येवन करतात कशें, मांडले खणले का माती पडली, मागीर ती पायपां घातली, ती माती ओडून दवरप, म्हणजे वर्सभर तेचो धुल्लो तुमी घेत, ती परत धुल्लो वचून 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 धुल्लो सोंपलो की मागीर दुसरो स्पॅन घेतात त्याच रस्त्याचो। आतां भटवाडेचो घेतलेलो आसा म्हज्या घरा कडलो बी। दीस इज नॉट द वे। हांव नको कोण कित्याक अशें करता, पूण 200 मिटर 500 मिटर अशे स्पॅन घेतात। बरें ते फाटोफाटूय घेयनात। म्हाका दिसता म्हज्या तरी घशांत गेल्या वर्षभरांतली जे हवेतलें प्रदूशण आसा त्या प्रदूशणाचो अंदाज जर घेत, त्या हवेतसून आमी तीच हवा आमी ब्रीथ करता न्ही, म्हजी लंग्स जर एनालायज केली न्ही जाल्यार किमान 50 ग्रॅम तरी धुल्लो आसूंक जाय। हांव प्रत्येक मनशाची हीच स्थिती आसा। हांव तरी केन्ना म्हाज्या गाडयेची काच चडोवंक शकता, सामान्य मनशाचेर खंय कितें येतलें, पूण कित्याक म्हणून म्हणजे रुंद करपाचे रस्ते कुशीकूच रावले आनी आसलेले रस्ते फोडत आसात आनी भितर पायपलायन घालतात। पायपलायन म्हणटकच इन लार्जर इंट्रस्ट कशें उदक येतलें, पूण उदक येतलें जाल्यार कनेक्टिविटी तेची फुडें पर्यंत वचूंक जाय न्ही। एकाच 500 मिटराच्या कुडक्याक पायप घाले जाल्यार उदक खंयच्यान येतलें, ते सुरू जावंक जाय न्ही एका सायडीन ते फुडें फुडें वचत तरी वचूंक जाय। ते नाच, बरें ताका लागून खणले, ताचेर माती घातली आनी धुल्लो आमी खावप, उदक नाच धुल्लो, कितें चल्लां हें? आतां थोडे म्हयने 1.5 म्हयन्यान पावस येतलो, मागीर धुल्ल्याच्या जाग्यार मागीर चिखल मारा तुमी, गाडयो रोमतल्यो, सगळे कडेन आसतले रस्ते खणून घाले। एकंदरीत तुमकां अशें म्हणचें आसा की जे प्लॅनिंग जे करपाक जाय ते प्लॅनिंग खंय तरी कमी पडटा, आनी प्लॅनिंग जे जुने प्लॅनिंग आसतले तेचे पट्ट्याबोळ जाला आनी नवे कांय प्लॅनिंगूच ना। आनी हांगासरली जनता ही गोरवां कशी हाकप अशी स्थिती जाले। केन्ना तरी वाडवळा घातले, केन्ना तरी कसले वनभोजनां घातली, आनी खंय तरी सिनेमांक व्हेले खंयच्या तरी बायलांक घेवन बरे गटांक, म्हणून लोकांच्या समस्या पयस वचनात। बर्थडे सेलिब्रेट केले सोदून तरणाट्याचे, आनी घेतले आनी ग्रूप घेतले आनी तांकां बरी जेवणां घाली, म्हणून हें जायना, लोकांच्यो समस्या सुटच्यो ना।